हांगा रावपी गणपती देवा कडलो. सो हांव कितें म्हणटा की हांगाचे जे भुरगे जे काम करता पळय ते म्हणटाले की हांगा इतलीं झाडां वाडला आनी ते हांगा PWDन कामां आसता रातचे. सो रातचे हांगा हिली आमची निवाडे म्हणटा ती हिली एरिया, वयर उदकूय चडपाक टायम लागता. सो हे कारणा खातीर ते रातचे 1:30 सुमार तेंचे पंपींग आसता. सो ते वाल तेंचे आहा पळय ते अशे जाग्यार आहा की ते वाल दिसपाक न्हू. थंय इतलीं झाडां वाडला की म्हाका आतां दिसाचो येयले म्हाका भंय दिसूंक लागलो कित्याक भितून एंट्री मारता हांगा मच्छर इतले आनी इतलीं झाडां वाडला की भितून तुका एंट्री मारपाकूच म्हाका भंय लागलो. ते रातचे 1:30 कशे वाल मारता आसता चालू तांकां इतले तेंच्यांनी बाबा त्रास पयले. हांव 4 पॉयंट पयले ते 4 वाल आहा ते 4-5 आहा ते सगळे झाडांनी भरला. हात घालतलो जाल्यार सोरप घास मारपाचो भंय आनी खल्ले जिवाणे तरी घास मारपाक भंय आहा थंय. सो तेंच्यांनी अशेंच कन्सर्न ऑथॉरिटीक म्हाका दिसता सांगलें हांगाचो जो लोकल वॉर्ड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा पळय ताका सांगलें बाबा अशें अशें आहा. तेणी एकदां सांगलें, 2दा सांगलें, 3दा सांगलें जाल्यार तेणी कानार घेवंक ना. तेणी कानार घेवंक ना. मागीर तेणी म्हणलें बाबा लास्टाक कितें म्हाका म्हणलें उतर घातलें बाबा पांडे आमकां अशें अशें प्रॉब्लम आसलो रे, मातशें हें कर कितें तरी सोल्युशन काड. हांव म्हणलें पळय तो करना लास्टाक म्हाका हांवूच करता म्हणलें प्रॉब्लम ना, पूण हेचेर कितें तरी लोकांक कळोंक जाय, ऑथॉरिटीक कळपाक बाबा हें चल्लां PWD डिपार्टमेंटाक हे जे पंपींग स्टेशन आहा पळय उदकाचें थंय अशीं अशीं झाडां वाडला पळय तेजेर लोकांकूय कळपाक जाय आनी कन्सर्न ऑथॉरिटीक कळपाक जाय. कित्याक तुमची सेफ्टी आहा, तुमी स्टाफ हांगा फाल्यां तुमी पंप आमकां समज स्टार्ट मारूंक ना जाल्यार आमकां ह्या रहिवाशांक इतलो त्रास जातलो. आयज आमकां उदकाचे व्हॅल्यू कितें तो खबर आहा. जो पणजेकार आयज सोंसता त्रास ते हांगा वास्कोकार आमचे निवाडेकार देवा दामबाबाचे आशिर्वाद आमी सुखी आहा. सो ह्यो त्रास आमकां जावंक जायना. वी कॅनॉट ब्लेम द स्टाफ ऑफ PWD पंपींग मारता तांकां, कित्याक तेंची चूक ना. हांगा ते वाल इतले धापला बाबा कोण कोणाच्या जिवाचो रिस्क घेवंक शकना. हांगा फाल्यां वाल स्टार्ट मारल्यारूच आमकां उदक येतलें आनी उदकाचो व्हॅल्यू आमकां खबर आहा, निवाडेकारांक खबर आहा, समस्त वास्कोकारांक दाबोलकारांक खबर आहा बाबा उदकचे व्हॅल्यू कितें आहा ती. सो ही जी घाण हांगा जाल्ला, सगळीं झाडां वाडला, हेचेर मातशी ऑथॉरिटी नाल्यार हांगाच्या कोणी तरी PWDन हेचेर ही साफ सफाई करून हांकां बाबा हे जे काम करपी आहा तांकां मातशें रिलॅक्सेशन हाडपाक जाय, बाकी काम करपाक तांकांय मजा येतली. सो उदकाचो व्हॅल्यू हो सगळ्यांकूच खबर आहा. सो तेज्या खातीर ते म्हाजे कडेन येयले. हांव तांकां म्हणलें बाबा समज कोणूच करना जाल्यार हांव म्हणलें फाल्यां परवा करता हें काम, हांव स्वता करता. हे कितले पयशे पडले आतां साफ सफाई हांव लेबर हाडून करता. हे तांकां हांव सांगलां, हे आमचेच मनीस ते आमचेच फ्रेंड ते. सो हेचेर मातशें लक्ष घालपाचें गरजेची गरज आहा. मंगळा चालू केला काम, आजच्यानच काम चालू केला. ती झाले का 1-2 दिसांनी आम्ही थंय घेतले. आमची एक करून आमची सगळी आमची आतां प्री आफ्टर मनसून क्लीन घेवपाक सगळें काम घेवपाक जाय आमकां आनी स्टेप बाय स्टेप आमी थंय घेता. ते आतां इमिजिएटली आमी मंगळूर घेतला, मंगळूर 2 दिसांनी नवे वाड्यार घेता. क्लीन करता हय क्लीन करता. आमची प्रॉपर्टी वी हॅव टू टेक सेफगार्ड इट आनी आमचे स्टाफ आमकां तर आमकां केअर चड आसपाक जाय.